गोमिसाच्या घरा बद्दल कितें जालां पयले सुवातेर हांव सांगपाक सोदतां शाबास कितें दिता की फ्रांसीस लुईस गोमिसाक एक मान फावो जाता एवरी इयर ह्या हितूंतल्यान. आतां फ्रांसीस लुईस गोमिस हाचें घर नावेली जन्मा जाल म्हणटा ते, पूण नावेली म्हणल्यार पॅरीश आमचे नावेली, कोलमरॉड म्हणटा तें मडगांव पडटा. इट इज पार्ट ऑफ मारगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी समजला. आनी ताजें घर आहा तें रुइन्सान पडलें आहा. आमी विचारपाक सोदता की ताजें घर कित्याक हें जायना, रिस्टोरेशन जायना आनी प्रिजर्वेशन जायना. 2009 वर्सा आमी रेजोल्युशन घेतिल्लें तें एक्वायर करून रिस्टोर करचें म्हणून. ताजे उपरांत आनीकूय रेजोल्युशन घेतलें आमच्या कावन्सिला फाटल्यान, दुसरी कावन्सिल येयला ते, पूण आज पासून तें हें जायना. आज आमी पळयतात PWD मिनिस्टर जो मडगांवचो आमदार आसा, फाटली 30 वर्सां 2 फाटी, एक 17 मे आनी एक 30 सप्टेंबर, वर्सा 2दा फ्रांसीस लुईस गोमिसाच्या पुतल्याक हार घायले शिवाय आनी कांयच करूं ना. इवन जी लायब्ररी जाल्ली आसा फ्रांसीस लुईस गोमिसाची ती हरशी हांगा जावपाक आशिल्ली, पूण कितें तरी लँड डिस्प्युटा खातीर मागीर फायनली ती शिफ्ट करपाक पडली आनी चुकून ती मडगांव पावल्या. सो मडगांवचे आमदार जंय फ्रांसीस लुईस गोमिसाचो जल्म जाल्लो आहा, मडगांवच्या आमदारान त्या कांयच करूं ना, फक्त हार घातला. सो आमकां जाय की ताजें घर जें आहा तें एक प्रिजर्व करचें आनी एक बरोसो म्युजियम घालचो ताजे लायफाचेर. सो हें चड गरजेचें आसा सांगपाक जाय. सो आमी मागता की आतां जेन्ना परतून मडगांवचो आमदार गव्हर्मेंटान गेल्लो आसा, आय मीन रुलिंगान गेल्लो आसा, PWD खातीर ताजे कडेन आसा. सो आमी मागता की ताणें फ्रांसीस लुईस गोमिसाचें घर रिस्टोर करचें, एक्वायर करचें, रिस्टोर करचें आनी एक फॉर पोस्टेरिटी, फॉर फ्युचर हें प्रिजर्व करचें. ही आमची सामकी स्ट्रॉंग डिमांड आसा. ताणें सांगलें तेंच्या फॅमिली मदीं कितें डिस्प्यूट आसा त्या जाग्या लागून. कोणाची फॅमिली? आतां ताणें 4 भाव. 4 भाव. ना 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 तें कितें आहा पळय, आतां इट इज अंडर प्रायवेट ओनरशीप. हें आमकां 2009 साकून खबर आसा. 2009 साकून आमी तें एक्वायर करपाक सोदताले. डिस्प्यूट कितें आसूं, एक्विजिशन सपोज केलें कित्याक डायरेक्टली तूं करपाक शकना, यू हॅव टू एक्वायर इट. सो एक्वायर करपाक आमकां डिस्प्यूट कित्याक लागता? डिस्प्यूट लागत ना न्ही. तुमी सपोज फ्रांसीस लुईस गोमिसा इतलो मान दिता, इतली ताजी इम्पॉर्टन्स आहा म्हणून तुमकां दिसता जाल्यार तें एक्वायर करचें. सांगपाक 2009 बी एक्वायर केल्लें जाल्यार कितलेशेच सोय हेजेर पडटाले. 750 स्क्वेअर मिटर्स आमी तेन्ना नोटिफाय केल्ले फॉर एक्विजिशन रेजोल्युशन घेतिल्लें. आज न्यू रेट्स लागले आसा. पूण इवन इतली महान मनशाक लँड कॉम्पेन्सेशन इज नॉट द क्रायटेरिया. ताजी गॉड सांगपा म्हणल्यार इतली इम्पॉर्टन्स आसा. सो तें प्रिजर्व करपाचें आनी एक हिस्टॉरिकल हें जातलें फाल्यां तें मेनटेन केलें जाल्यार. सो एक्सक्यूज दिवपा जायना, डिस्प्यूट आहा म्हण लँड, तातूंत जें लँड आसा तें एक्वायर करून रिस्टोर करपा जाय, बेस्ट जावपा ना तें. आनी तें तातूंत गव्हर्मेंटान हातूंत पावल घालपा जाय, तेन्ना तें जावपाक शकतलें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.